आयज गोंयचे सरकारान आनी स्पेशली आमचे गोंयचे सीएमान सगळे गोंयकाराक दाखयलेले आसा की कशी सरकार असेंब्ली भितर आनी असेंब्ली भायर फोटी सांगता ते. पयलीं ह्या सरकारान सांगलेले की पोर्ट एक्सपान्शन या कोल एक्सपान्शन दिवचे ना म्हणून, आनी आयज आमी पयले स्टेटमेंट गोंयचे सीएमाचे की तो हूंय ही वील फॅसिलिटेट द एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन स्पेशली फॉरेस्ट एरिया फॉर रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन इन गोवा. आतां आमी पळयलेले आसा की सरकार पयलो आदलो सीएमान म्हणलेले मनोहर पारीकान की डबल रेल्वे लायन इज फकत कोल एक्सपान्शनाक लागून आनी फकत क्रॉनिक कॅपिटलाक लागून. पूण आयज सरकार हो क्रॉनिक कॅपिटलाचो या गोंयचो हे आयज सिद्ध जाता. आयज आमी पळयलेले आसा रायट फ्रॉम 2015 हो प्लॅन आशिल्लो गोंयभर कोल हाडपाक आनी गोंयकाराचो धंदो आनी गोंयकाराचो पर्यावरण पळय आसा तो काबार करपाचो. आयज आमी पळयलेले आसा 2016 गोंयची सो रिवर विकली. तेजे उपरांत आमी पळयलेले 3 एक्सपान्शन प्लॅन इन एमपीटी आयज एमपीए जाला. तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा की CRZ डायल्युशन जालें की त्या गोंयची पळय स्पेशल कन्सिडरेशन पळय आसले ती काबार करून पोर्ट एक्सपान्शनाक लागून CRZ डायल्यूट केलो, 11 तो 19 केलो. तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा की मेजर पोर्ट ट्रस्ट हाडलो. आमचो पोर्ट पळय आसा एमपीटी तो प्रायवेटायज केलो. तेज्या उपरांत आमी पळयलेले आसा की 3 एडिशनल रेल्वे स्टेशन बांदता कोंकण रेल्वे. पूण आयज हे सिद्ध जाता की हो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो काम आयज 4 लेन रस्तो पळय आयज कंप्लीट पळय ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. हो फकत सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर कोल हब करपाक, नॉर्थ कर्नाटकान हो कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक वाया साउथ वेस्टर्न रेल्वे एंड आतां साउथ महाराष्ट्रान करपाक वाया कोंकण रेल्वे. म्हणल्यार गोंयभर कोल हाडपाचे, गोंयभर लोकांक काबार करपाचे. आनी आयज हो सरकार हो जाला फकत क्रॉनिक कॅपिटलाचो. एंड वी हॅव सीन हाव 1 पर्सन इज बिकम द 6th richest पर्सन इन द वर्ल्ड. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक युनेस्को सायट तरी सांबाळून दवरा. तुजोच खूद फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगता की वी विल नॉट अलाउ ट्रीज टू बी कट फॉर अबाउट 10 years आनी तूच म्हणटा वायल्ड लायफ सेंच्युरी आयज काबार करता म्हणटा. पूण हें चल्लां कित्याक सरकाराचें. सो हांव गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयच्या सीएमाक विनंती करता की हे कोल एक्सपान्शन प्लॅन्स गोंयान आहा ते हाडचे न्हू. आनी जे एक्सपान्शन प्लॅन पळय आसा तुमी दुसऱ्या स्टेटीन व्हरचे जिंगा स्टील प्लांट आसा. गोंयान हेजो कांय फायदो जावचो ना. गोंयान फकत रेव्हेन्यू लॉस जातलो. त्या भायर हो सरकार आयज एक्सपान्शन प्लॅन करता तो लोन घेवन करता. अरे लोन घेवन करप आनी कोणाक फायदो? क्रॉनिक कॅपिटलिस्टाक. आयज सिद्ध जालां. आयज तुवें खूद म्हणलां दिस इज ओनली फॉर कोल एक्सपान्शन. तूच सांग वेदर दिस कोल एक्सपान्शन बेनिफीट द स्टेट ऑफ गोवा ऑर गोवन्स ऑर एनवायरमेंट एट लार्ज. From the very onset, the state government has been lying to the public, stating that double tracking is for tourism. And we, the so-called opponents, you call us NGOs or you call us social activists, since 2015 onwards, we have been telling, crying out hoarse that this is meant for coal and coal only. Today, the statement of the Ministry of Railways have clarified what we said 10 years back, to the extent that Goa will and surely will become a coal hub and a corridor for coal. This is where the people of Goa must today come out on the streets if need be, and in one voice say no to coal, no to double tracking. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.